मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो गोवा मायल्स बंद करपाची मागणी सोडून हेर मागण्यो मान्य। मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी गोवा मायल्स काउंटर उरलो, टॅक्सीवाले म्हणटा बरोवन दी। दोंगर पोखरूंक 6 महिन्याक टीसीपीन एकूय परवानो दिल्लो ना। मंत्री विश्वजीत सांगता माहिती। आता 1 लाख ते 1 कोटी मेरेन फायनीची कायद्यात तरतूद। सरकारी डॉक्युमेंट कोंकणीत अनुवादित करूंक संशोधन कक्ष पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकिल्ल्यांनी कोंकणी टायपिंग शिकचे। मुख्यमंत्र्याचो उलो, कोंकणीत सेंटर ऑफ एक्सलन्स। नावेलेचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम भाड्यान दिवचो न्ही, खेळगड्यांची मागणी। एसएजीन काजाराक दिल्लो भाड्यान, स्टेडियमात कोयर मोडतोड। म्हादय सभाघर समितीची बसका चौथी उपरांत मंत्री म्हणटा गोंयच्या सगळ्या गावांनी 24 वरां उदक दिवंक आनीक 2 ते 3 धरणां बांदपाची गरज। मालवण राजकोट दर्यादेगेर बांदिल्लो छत्रपतीचो पुतळो मोडलो। 4 डिसेंबराक प्रधानमंत्र्यान केल्ले उक्तावण। बांदकाम बाबत शिवप्रेमी फुर्योज। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात फेक ड्रायव्हर प्लांट करपाच्या केशीत आरोपी आदोगाद अमित पालेकराचो जामीन रद्द। अट मोडून फॉरेन भोवड्यो, क्रायम ब्रांच पालेकराक सोदता। पणजे भाटल्यातल्या रस्त्याची दशा, वयर सकयल जाल्ल्या पेवर्साक लागून ॲक्सिडंट, एकलो गंभीर जखमी। वास्को सेंट अँड्रू चर्ची लागसार झाड रस्त्यार पडले, 2 मोटारींचे लुकसाण, दुखापत ना। कारापूर स्पीडीत वचपी कार देगणात पडली, ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान ॲक्सिडंट, कोणाक दुखापत ना। गाडयेंतल्या 3 जाणांच्यो सुवाती वेल्यान फुज्यो। महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मास्टर ऑफ डिफेक्शन। पक्ष फोडपी फडणवीसाक काँग्रेसीचेर उलोवपाचो अधिकार ना, म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। गोंयांत 26 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट। राज्यात मोठ्या पावसाची शिटकावणी। सिजनल पावस 150 इंचा लागीं, सरासरी परस 45% मायज। कोलकाता प्रकरणा उपरांत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण टास्क फोर्स। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केली घोषणा, डीन टास्क फोर्साचो मुखेली। भाजप यूज अँड थ्रो पार्टी। आप सोडून भाजपात गेल्ल्या फुडाऱ्यांक एमसीडी स्टँडिंग कमिटी। इलेक्शन जाल्या उपरांत बीजेपी उडयतली काढून आपाचो आरोप। थायलंडाची ट्रीप लिपोवंक 25 वर्साच्या कॉलेजच्या विद्यार्थिनीन पासपोर्टाच्यो 4 पेजी पिंजल्यो। सिंगापूर वतना मुंबय एअरपोर्टार इमिग्रेशन अधिकाऱ्यान धरले। गृहमंत्री अमित शहाचे लडाखात 5 नवे जिल्हे करपाचे मंत्रालयाक आदेश। झास्कार, द्रास, श्याम, नुब्रा आणि चांगथांग जातले नवे जिल्हे। जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा वेंचणुके खातीर जाहीर केल्ली 44 उमेदवारांची वळेरी। बीजेपीन घेतली फाटी, उमेदवार फुर्योज। कोलकाता दोतोर चलयेच्या बलात्कार खून प्रकरणात नवे मोडण। आपूण सेमिनार हॉलात पावच्या आदींच ती सोंपिल्ली। मुखेल आरोपी संजय रॉयाचो पॉलिग्राफी टेस्टीत दावो। देशा परस मोठे कांयच न्ही, बटेंगे तो कटेंगे म्हूण सीएम योगी आदित्यनाथाचो बांगलादेशी हिंदूच्या परिस्थिती वेल्यान समाजाक संदेश। आग्रा भौशीक सभेत योगी उलयलो। पंजाब बलुचिस्तान जोडपी महामार्गाचेर आतंकवाद्यांचो हल्लो। बशी, ट्रक आणि व्हॅन आडोवन फक्त पंजाबच्या लोकांचेर फारपेट। 23 जाण सोंपले, 5 जखमी।